वर्सां ही रांगोळी कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जायत आसा. तशेंच आता ही ऑल गोवा शायनींग स्टाराचें म्हणटा ते 42nd ऑल गोवा रांगोळी कॉम्पिटिशन ते ऑर्गनायज करीत आसा आनी गेले 4 वर्सां हांगा पार्टिसिपेट जायत आसा. तुमी खंयचे? हांव पणजेच्यान हांगा येयला पार्टिसिपेट जावपाक ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक आनी जे ऑर्गनायजर्स आसा तेंच्यांनी खूब प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी बऱ्या तरेन तेंच्यांनी हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां. तशेंच हें कॉम्पिटिशन आतां 2 कॅटेगरींनी ऑर्गनायज केलां तेंच्यांनी. पयलीं म्हणजे एक पोर्ट्रेट केला, पोर्ट्रेट कॅटेगरी. सेकेंडली तेंच्यांनी ऑर्गनायज केला ट्रेडिशनल रांगोळी. आतां पोर्ट्रेट म्हटल्यार तुमी पळोवंक शकता खूब जाणांनी वेगवेगळे तरेचे पोर्ट्रेट्स काडले आसा. हांवें एक साधू काडला आनी ह्या म्हाज्या चित्राच्यान ह्या रांगोळीच्यान हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता की आतां आमचे जे साधू संत आसा ते खंय तरी कमी जायत आसा, तेंचे विचार खंय तरी कमी जायत आसा आनी लोक तेंच्या विचारांक खंय तरी फाटीं घालीत आसा आनी तेंचे विचार हे फुडें गेल्ले जाय. तेंच्या विचाराक आमी एक साथ दिवपाक जाय आनी तेका लागून ह्या रांगोळीच्यान हांव एक मॅसेज दिवं. तुमी हरशीं कितें करतात? हांव एडवोकेट आसा बाय प्रोफेशन आनी म्हणजे म्हाका ह्या रांगोळीची आवड आसा म्हणून हांव रांगोळीनूय पार्टिसिपेट करता. तुजी एज कितली? म्हाजी एज 30 आसा. 30. आतां ही रांगोळी काडपाक अशें करपाक कितलीं वर्सां जाल्यात तुमी करतात? म्हणजे हांवें 2016 जेन्ना हांव ग्रॅज्युएशन म्हाजी कंप्लीट केल्ली, मास्टर्स हांवें कंप्लीट केल्लें, तेन्ना हांवें एक रांगोळी आमच्या थंय ऑर्गनायज जाताली. आमच्या मळ्यान एवरी इयर आमी ऑर्गनायज करताले ऑल गोवा कॉम्पिटिशन. पण एज अ ऑर्गनायजर हांव आसतालो, हांव केन्ना पार्टिसिपेट जायनासलो. पण त्या एक वर्सा अशें जालें की त्या लोकांचे जे पार्टिसिपेट आसले तेंच्यांनी म्हटलें तुमी यो पार्टिसिपेट जा आनी घालून पळय. आनी तेन्ना हांव घातली आनी म्हाका एक थंय प्रायज मेळ्ळें. तेन्ना मागीर ती म्हाजी एक एनकरेजमेंट कशें जालें आनी तेन्नाच्यान हांव मागीर कंटिन्युअसली घालपाक लागलो. शायनींग स्टार्स वर्सान वर्स रांगोळी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता आनी आमी वर्सान वर्स हांगा येता. खूब बरें दिसता कलाकारांक अशें प्रोत्साहन दिता. आनी हे रांगोळीच्यान म्हणल्यार हांवें एक देशांतलो असो एक कल्चर घेतला, राजस्थानी कल्चर. राजस्थानी एक मनीस आसा तो आपलो कल्चरल सायड दाखयता, आपले वेशाक आपले तेंचे कल्चरा भशेन ताणें वेश घालून तो आसा. तशेंच फुडें भरपूर कितें काम आसा म्हाजें तें. तुमी आतां रांगोळी करून बाकीचें कितें आर्ट कितें आसा तुमकां? बाकीचे आर्ट कितें हें बी काडटा? पेंटींग करता, थर्मोकॉल कटींग करता, पोस्टर पेंटींग करता. आतां स्कुलानूय शिकयता. शिकयता. ओके. आतां हें पयलीं साकून तुमकां अभ्यास करपाचें हय पयलीं साकून. कितले वर्सांचेर तुमी चालू केलें अशें पेंटींग करपा ना जाल्यार रांगोळी घालपाक? रांगोळी हांव 10 वर्सांचो आसतलें घालता. ओके. आतां हो आतां अशें तुमी कॉम्पिटिशन तुमगे एचिवमेंट हेतून भितर तुमकां खंय तरी एचिवमेंट तेजो प्राप्त जाला अशें याद आसा तुमकां? अचिवमेंट म्हणल्यार आमी हालींच एक वर्ल्ड रिकॉर्ड केल्लो. हांवें आनी हो म्हाजो एक फ्रेंड आसा सुमीत नायक. आमी दोगांयनी मेळून एक वर्ल्ड रिकॉर्ड केल्लो. मातयेचे पासून आमी रांगोळी घातलेली. सो ते सुद्दां आमच्या कलाम्स बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डान सद्या जाल्लें आसा. तशेंच तो सांग्या वयलोच? ना, हो कुडचडेचो. ओके. तशेंच म्हाजें म्हणपाचें गेल्यार कोल्हापुराक म्हाका SS केशी श्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पुरस्कार मेळ्ळा. तशेंच म्हाका शायनींग स्टार म्हणून एक पुरस्कार मेळ्ळा. तशेंच दादासाहेब फाळके म्हणून एक अवॉर्ड मेळ्ळा. अशी खूब अवॉर्डां मेळटगीर एक कलाकाराक एक प्रोत्साहन मेळटा आनी त्या प्रोत्साहनाचे हितूनूच कलाकार खंय तरी फुडें सरता.